पैशांच्या मापान आमी पळोवंक गेल्यार वील लूज द बॅलन्स कित्याक की म्हळ्यार आतां आमची संस्कृती अशी जाल्या की म्हळ्यार आमी हायर अप्स कितले कारां त्या ग्रावंडार रावल्यात काजारा दीस रोसा दीस कितले व्हडले व्हडले कार आयल्यात डिफरंट कारां आनी डिफरंट डेकोरेशन आनी डिफरंट सवलताय कोले पुरा हे सगळे पळोवन आमच्या मॉनिटरी स्टेटस डिसायड करचें जावन आसा व्हडलो मनीस आतां आमी पळयात सदांच म्हणटा पळयता सैरीक पळयता आमी जायते कडेन आयकलें तो ताका मेळचो चेडो बारी ग्रेस्त खंय खंयच्या तरान ग्रेस्त गुणांनी ग्रेस्त गी पयशांनी ग्रेस्त गी ताच्या मावल्यांनी ग्रेस्त गी तें आमकां कळीत ना जायत्या जाणांनी सांगता आसतना डेफिनेटली इट इज मॉनिटरी मनी पयशे या ग्रेस्त काय तसली ग्रेस्त बारीक ग्रेस्त कालच तुवें आयकलें सांगचें बारीक पयशे आत खंय त्या चेड्याक कंडवटे पयशे आत खंय म्हाका एक आयकत आसतना हांवें चिंतलें तर उरलें कातर जावचें कांय पयशे नातल्या कडेन जातात गाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची वर्ती मांडवळ आमी देवाच्या खुशेप्रमाणे जियोवच्याक जावन आसा मोगाचें न्हू आनी आमी संपूर्ण तरान देवा सांगता एक जावन जियेत आसतना देव तो आमकां सदांच राखता कित्याक ताणें म्हणलें आश्वासन आमच्या सांगता आसा हांव तुमच्या सांगता सदां काल आसतालो आनी तें एक आश्वासन आमी खाण घेवन बऱ्या तरान तो आमच्या सांगता सदां काल आसा तर आमी ताच्या सांगता सदां काल आसून जियेल्या तर तो जिवन सार्थक म्हण सांगेत सोम्या सांगता जियोवचें जिवन केदाळ्या सार्थक कित्याक म्हळ्यार सोमी आमकां त्या त्या वाटेनी त्या त्या वेळाक त्या त्या प्रमाणे आमकां तो चलयता आनी मुखार व्हरता सोम्याचो व्हरता आदार आमी मागता आसतना सोमीन आमकां जाय जाल्लें बरेंपण दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आर्गां जेजू होगलाप जेजू तुका आमी आदीन वाचता जेजू हो सगळ्यांचो वेळ तूं आमकां दिलाय सोम्या तुज्या व्हरत्या मोगांत आमकां सदांच तूं आरयताय आमकां वेंगताय आनी सांगाता हाडताय आनी त्या प्रमाणे आमी जियोवच्याक सोम्या जेजू तुजे लागीं आमी एक जावन सदांच जियोवंक जाय जाली सर कृपा तूं आमकां फावो कर म्हण आमी मागया म्हजे भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आज आधुनीक तरान आमी पळयलें जाल्यार पयशे नासतना कांयच चलना म्हण आमी सांगता पयशे नासतना कांयच चलना बट हाव वी कॅन यूज दॅट मनी इन ए बेटर वे म्हळ्यार आमी ते पयशांचो उपयोग खंयच्या तरान करयेत कसो आमकां बायबल त्या प्रमाणे जियोवंक शिकयता आनी कशें देवाची मांडवळ आसा त्या प्रमाणे आमकां मुखार वचोंक शिकयता तें आमी पळोवचें जावन आसा थोडे फावटी कितें म्हणटात मनी इज द कॉज ऑफ ऑल इवल म्हळ्यार पयशे सर वायटांचें कारण जावन आसा म्हणटात पूण केन्ना तें वायटाचें कारण जाता गे म्हळ्यार त्या पयशां वयर आमकां जाय तो व्यामोह आनी त्या पयशां खातीरच आमी जियेता वय जाल्यार तेन्ना मनी बिकम्स एन इवल फॉर आवर लायफ ऑर एल्स मनी कॅनॉट बी एन इवल आमकां त्या प्रमाणे ते उपयोग केले जाल्यार सान फ्रांसीस आसीस ताच्या काळार तो आपल्या भावांक केन्नाच पयशा फाटल्यान वचोंक सोडिनातलो तो म्हणटालो लेट अस नॉट टच दॅट मनी आमी ते आपडचे नाकात कित्याक म्हळ्यार एपडी आपडले जाल्यार मागीर चड आपडया म्हण आमकां बगता त्या देखून जें कितें लोक आमकां दिता त्या देखून क्वेस्टिंग म्हळ्यार भीक मागोवन जियोवचें त्या फ्रादींक ताणें शिकयल्लें जावन आसा आनी ते फ्राद एक या दोग जाण फ्राद सकाळीं उठून वेताले जायत्या घरांनी वचून आपल्या फ्रादी खातीर कितें म्हणे आसा गे म्हणे विचारताले आनी लोकांक कळीत आसलें हे फ्राद हेरांच्या जिवना खातीर मागतात तांचो सॅक्रिफायस असो त्याग असो जिवन तांणी समजून घेतलें आनी त्या देखून तांकां कितें जाय त्या प्रमाणे ते दिताले इवन ते खंय पैण करूंक आसतना सयत पैणाक सयत पयशे आपणोवंक नातले म्हूण सांगतात त्या खातीर थंय जाल्यार टिसीन ताच्या फाटल्यान आशिल्ल्या त्या टोपयेंत कितें घालता लोक ते ताणें काण त्या प्रमाणे मेजून ताका टिकेटीचे पयशे आयिल्ले तेन्ना ताका टिकेट इश्यू करची आसली म्हणटात आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू फ्रांसीस आसीस
केन्नाच ह्या दौलतेक ह्या पयशांच्या दौलतेक ह्या ग्रेस्तकाय लाभ जाल्लो न्ही. ताच्या जिवनांत ताणें त्या पयशांक महत्वूच दिवना. गरजेचें जाय पडटलें, कोण तो पोर्टर आसा ताकाय थोडें जाय पडोंक पुरो, पूण जायत्या मट्टाक त्या पयशांच्या वयवाटा जावन विलावरी जावन तो पयस रावलो आनी ताच्या भावांकय ताणें पयस रावंक शिकयलें. आनी हाचो अर्थ इतलो जावन आसा, आमी तेज्या व्यामोहान पडल्या जाल्यार, आमी अती तेज्या मोगान पडल्या जाल्यार त्या पयशांच्या आमी चुकोन पडटा. त्या खातीर बायबल बऱ्या तरान आमकां सांगता, तुजें दिर्वें पुंजोवंक जाय तर हांगा न्हय, तुजें दिर्वें पुंजोवंक जाय तर तें सर्गाच्या दायजांत तुवें पुंजोवंक जाय. हांगा तुवें पुंजयलें जाल्यार चोर खान्नां घालताले, वाळेक येताली आनी अनंत तरी ताचे नाश जाताले. खंडितान आमी तें पळयलां, कितले आमी तडवडीत पुंजयता आनी पुंजयता आनी त्या देखून कितें कितें मोतीची विराराय, मोती विदवळी कशें तें सांबाळचें. आनी ह्या देखून जायत्यांक आमी पळोवचें आसा. थोड्यांचें लायफ कांय ना, दैनंदीन दिसाक कितें जाय तें मात्र तांणी घेवचें आसा आनी त्या वेळार तांचो संतोश उल्हास वर्तो जावन आसा. जें कोणा कडेन आसा तो पुंजोवन तें लेख करून तें पळोवन ताच्या मोतींत आसली इराराय मातनी तो दाबाव आनी ती जडाय सगळी सडटा शिवाय ताच्या थंय तो खरो संतोश आमकां दिसून येना. त्या देखून वी नीड टू अंडरस्टँड, आमकां समजोंक जाय पयशे म्हत्वाचे वय, पूण ते खंयच्या रितीर आमी उपयोग करूंक जाय. सोमेच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार त्या पयशे विशयान सोमी केदांय उलोवंक ना. केन्ना ते टॅक्स दिवंक आसलें त्या वेळा म्हणटा, नाणें म्हज्या लागीं हाडा आनी त्या नाण्यार कोणाचें रूप आसा? देवाचें एक आनी तुमच्या रायाचें. जें कितें रायाचें रायाक दिया, देवाचें देवाक दिया. म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें तुका दिवंक आसा त्या प्रमाणे तूं दी, सट्टीक तुका तें देवें नाका. त्या खातीर जाक्केवन कितलें पुंजयिल्लें जाल्यार जाक्केवन पुंजयिल्ल्याक देव कितें करता, सोमी कितें करता, सोमी ताच्या काळजांत आसलें तें जडाय आनी काळजांत आसलो व्यामोह समजून घेता. त्या खातीर सोमी डायरेक्ट ताच्या दोळ्यांक पळयता. पयल्यान ताच्या काळजांत कितें आसा म्हूण सोम्याक कळीत आसलें. दोळ्यांक पळोवन तो म्हणटा, सकला देव आनी तुज्या त्या सगळ्या व्यामोहांतल्यान भायर ये. अती आशा तुका कितें आसा त्या आशेंतल्यान तूं भायर ये म्हणून सोमी ताका सांगता. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आज आमी पळयलें जाल्यार अती आशे गती गेडू म्हणटा आमी. थोड्यांक आतां दिसता आशा पडल्या गी, त्या देखून मनीस आज डबल करूंक पळयता पयशे केन्ना डबल करचे आनी कितले मेळटात म्हणल्यार देखून वचून थंय हांगा थंय इन्वेस्ट करता. त्या देखून कितें जाता, आज आमी पळय सायबर क्रायम म्हूण आमी आयकता. सायबर क्रायमांत कितले जाण कितें कितें कर कितले पयशे लुट्टात. खिणा भितर लाखां गांठल्यान करोडा गांठल्यान पयशे करूंक ते पळयतात. म्हजो एकल्यान म्हाका फोन केल्लें पयसल्या गांवांत हांव आनी तो म्हणून आसलो म्हाका, फादर हांव असल्या गांवाक पावलां गी, हांव सांपडालां हांव कात्रेन सांपडालां फादर. कितें करचें म्हणून म्हाका कळीत ना. दोनूच वाटो आसात म्हाका. एक ताणें सांगिल्ल्या बरी हेरांक लुटचें दिसाक इतलेच म्हणून हांवें तांकां हांड दिवंक आसात लुटून सायबर क्रायमांत आनी त्या प्रमाणे हांवें हांड दी जाय ना तर हांवें हांगा जावन सुकारी मारून धांवचें. सुकारी मारून धांवंक तितलें इजी ना म्हणा लागलो तो. पूण दुसरें हांवें एका दोळा हेरांक लुटूंक चिंतलें जाल्यार म्हाका लुटूंक बारी सुलाभ, कित्याक म्हळ्यार म्हजी जीब बरी सुरय आसा आनी त्या प्रमाणे हांव लोकांक कन्विन्स करूंक शकता आनी तें म्हाका करूंक जाता. पूण उपरांत तो म्हणा लागलो, हांवें तांकां लुटून सांज जाताना तांचे पयशे थंय ना जाल्यार तांणी भोगची ती इजा तांचें दूख कोण तोडवंक शकतलो फादर. म्हजे वयर तें बेश्टें ना गी, म्हजे वयर तसो परिणाम पडचो ना गी. द कॉन्सिक्वन्सीस वील ट्रबल मी म्हणा लागलो. खंडीत जावन मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमी आज सायबर क्रायमांत पळयता कितल्या जाणांनी आशेक वचोन आपले पयशे लुटून घेतल्यात. कितल्या जाणांनी डबल जाता, चड वाड मेळटा, तशें जाता अशें जाता म्हूण आमी केदांय म्हणचें आसा. ताच्या घरा जावन तुका तो दिवंक तयार आसा गी. आज तुमी पळयलें जाल्यार थोडे फावटी यूट्यूब ओपन करून पळयलें जाल्यार आमकां जायते जागरणाचे इशारोय मेळटा. थोडे कडेन आमकां अशें वडटा गी आनी तूं इल्लें इन्वेस्ट केल्लें जाल्यार म्हाका इल्लें मेळटा आसलें न्ही घेवन मागीर वचोन जायत्या जाणांची विदोळी जाल्या. ताच्या बदलाक पयशे जाय, आमकां कितें गळसूंक जाता तितले मिनतीन आमी गळसूंचे
आनी त्या प्रमाणे आमी सरळ जिवन जियोवचें, कालतें जिवन जियोवचें, तें आमकां भोव गरजेचें. आतां पयशां वयर अती व्यामोह सोडलो जाल्यार कितें जाता? पयलें लॉस ऑफ विजन. लॉस ऑफ विजन म्हळ्यार आमचे थंय ते एक दूरदृश्टी आसा पळय ती आमी होगडोवन घेता. कित्याक आमी पयशांच्या फाटल्यान गेल्या जाल्यार आमी कितें पळयतले? कोण म्हाका युजफूल आसा, एसेट म्हणटा ताका, म्हाका मेळचे ते एक आस्त आनी एक लायबिलिटी. म्हजे जावन कितें दुसऱ्या हांवें दिवचें पडटा ते सकयल म्हाका लायबिलिटी. ते म्हजे उपयोगाक येनात. म्हाका उपयोगाक येवचें कितें? म्हाका कितें भितर येता, म्हजें कितें सड जाता, म्हजें कितें रद्दी जाता तें मात्र म्हाका उपयोगाक येता. आनी लायबिलिटी म्हळ्यार म्हजें जावन तें वेचें आनी ते सकडी म्हाका उपयोगाचें न्हय म्हणल्यार बरें जाता. उपयोग करचें यूज्ड मेंटालिटी, यूजिंग मेंटालिटी म्हणटा आमी. वी यूज पीपल, तें सारकें न्हय. वी रेस्पेक्ट पीपल, वी लव देम, बट वी शूड नॉट यूज पीपल. आमी जायते जाणांनी आज लोकांक युजफुलनेसान पळयलां. त्या देखून कितें जाता? कोण म्हाका उपयोगा पडटा, कोणा कडेन जितकें सड आसा, कोण म्हज्या बिजनेसान म्हाका वांटेली जातलो, कोण म्हाका सड ते मेळचे बरें करतलो, अशें. त्या देखून आज कॉम्पिटिशन अशें चल्लां की आमी जायते ह्या आमची दूरदृश्टी आमी होगडोवन घेतल्या. कित्याक? पयशेच म्हाका सर्वस्व. पयशे सोडून म्हाका दुसरें कांय दिसना. पयशे जायचे कशे म्हणी थोडे म्हणटात पळय, कशे म्हणी करून पयशे खरी जाय. कशे म्हणी कर म्हळ्यार खंयच्याय अन्यायान जावं दी, कितेंय अनितीन जावं दी, कितेंय फ्रॉड करून हेरांचें जिवन लुटून हांवें ते पयशे करी जाय. थोड्यांची पळय जाय मोगाचे न्हू, येतात आनी म्हणटात फादर ताणें म्हाका कितलें बानयलां, ताणें म्हजें इतलें भांगार व्हरून बँकान दवरलां. पयशे कोणाक गेले? पयशे ताणें घाण गेल्यात. आतां कोण भरतले? आतां एक हांवें भरी जाय ना तर येला मागवता. आनी अशें आसतना तांच्या जिवनांत कितले बरे कश्ट भोगतात, कितले बरे कश्ट भोगतात. एका मनशाचे अन्याय देखून, एका मनशाच्या अभिलाशा देखून, ताका जाय जाल्ली ती आशा आसल्या देखून कितें जगडी करता, ताच्या जिवनांत जायते तो आरोंक पळयता. अभिलाशा म्हणटा ताका आमी. त्या खातीरच इकॉनॉमिक्सान आमी म्हणटा वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. म्हज्या आशेक गड ना. आनी त्या दाळा हांव फकत म्हाका कोण युजफूल जाता, म्हजे उपयोग येता तांकां मात्र पळयता आनी कितलें उपयोग करून घेवचें म्हणून हांव पळयतां. शिवाय म्हजें जावन कितेंय बरें जावं दी म्हणून हांव पळयना. त्या देखून आमचे थंय एसेट आनी लायबिलिटी. ह्या लायबिलिटी म्हळ्यार हांचे देखून म्हाका नश्ट. त्या देखून तांकां आमी युजफूल नान ते. त्या देखून आयच्या दिसांनी आमी पळय युथनेशिया विशयान तुमी आयकलां जावंक पळय दयामरण म्हणटा आमी. आनी त्या विशयान थोड्या कंट्रीन चिंतिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार ही यूज नात, म्हातारीं जालीं, हाचे थंय कांय म्हाका मेळना, हांकां काम करूंक जायना. तांकां एक इंजेक्शन दिवचें आनी तांकां लगड काडचें, तांकां मरणाक धाडचें. या आनी एक पळयलें आमी मेंटली रिटार्डेड. ती आमकां खंयचे फायद्याक ना. तांकां व्हरून खंय म्हणी आमी डंप केलें, ते हांगा डंप केलें. आज आमची संस्कृती थोड्या रितीन पळोवंक गेल्यार कितें जालां? म्हाका जायतें जोडूंक आसा, म्हाका जायते कामाय जाय. हांवें घडो सोडून आयलो जाल्यार म्हजे पयशांचे सगळें इनकम म्हजें रावोंक आसा. त्या देखून हांव कितें करतां? हांव हांगा ह्या मनशाक कितें करतलो? हाका पयशां खातीर हांव थंय वता आनी हांगा जावंक पुरो ती प्रायेची आवय बापूय जावंक पुरो तांकां कितें दुसरो उपाय ना. म्हजे कडेन पयशे जायते आहात, आश्रय घालतलो आनी धाडटलो. त्या देखून आज आश्रय मशरूमा बरी आयल्यात. इट ऑल्सो बिजनेस जाला, तुमकां कळीत आसा. जायते जाणां थोडे आश्रयाक हांव वचों न्हू, त्या आश्रयान तांच्या प्रायाच्यांक मेळटा आसतना तांची घरचीं मेळटात आनी तांच्या कडेन सरतना पळय मोगाचें न्हू एक 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 रेट आज आमी ती करूंक सुरू केला. जावं बरो समाजांत थोडे तसले खूब जाला आनी तसले अवकाश करून दिल्ले जाल्यार ऑटोमॅटिकली मनीस तसले अवकाश सोदून वेता. आमी एका रितीर तसले अवकाश सोदून गेले हांव जाल्यार आमी उक्ते केले जाल्यार ताका अवकाश जायते मेळटात, डिफरंट टायपाचे मेळटात. त्या देखून आज आमचे थोडे प्रायस्तांक दवरचे आश्रय थोडे हायली पेड जाल्यात, थोडे चॅरिटेबल जाल्यात आनी अशें आसता. पळयात तुमी त्या देखून ती मनशां आमकां कांय प्रोडक्टीव नात. आसूं दी मेंटली रिटार्डेड ती कांय प्रोडक्टीव नात. तांकां कानुड्या अबॉर्शन सोडलां कित्याक हें आमकां गरज ना. आसात ऑलरेडी, एक भुरगें आसा पुरो, एक भुरगो आसा आनी त्या देखून आज आमी कितें तांचें जेंडर फायंड आवट करन तें करन हें कर लॉ आनी रुल्स आनी रेगुलेशन आसात
दे आर देर फॉर द आउटर सेट बट इन्नर सेटांत आमी पळयलें जाल्यार जायते आमचें तें उणेपण आज बघता कित्याक उपयोग करून घेवचें मनशाचें उपयोग करून आमी घेवचें. सेकंड लॉस ऑफ बॅलन्स म्हणटा आमी. बॅलन्स म्हळ्यार कितें जाता आतां आमी पळोवची रीत जायत्या जाणांची डिफरंट आसा. तातूंत कोणी आमच्या रितीर मंदीर आयिल्ले म्हणा लागले फादर लोक ह्या दिसांनी इल्लो बरो सोडला आनी लोकांची स्टँडर्डूय बरी दिसता तांचे न्हेसप ताणें बिहेव करची रीत ती बरी दिसता. इट्स अ गूड पॉयंट प्लस पॉयंट नॉट दॅट इज बरें न्ही म्हण न्ही प्लस पॉयंट. पूण आमी केदाळ पळयता आमी तांच्या ड्रेसांत तांची रीत नीत आनी अशें पुरो पळोवन आमी म्हणटा इल्ले स्टँडर्डायज लोक इल्लो अनस्टँडर्डायज लोक. अनस्टँडर्डायज म्हळ्यार उणें तांचे कडेन चड इनकम ना आमचे कडेन इल्लें चड इनकम आसा ती सांगता आतां येवंगसूर जाल्यांत पूण आमच्या रेतीर मंदिरांत थोडे उल्लेख केल्ले आसात. पूण कितें जाता वी लूज द बॅलन्स म्हळ्यार आमी समानतेन पळोवंक विसरता. आमी समानतेन पळोवंक विसरता. हो एक मनीस व्हडलो बिझनस आसा हाचे कडेन बिझनस आसा हो बरो बिझनसमॅन या हाचे कडेन कितें इल्ली सवलताय चड आसा हो आनी एक कंपनी स्टार्ट केल्या तेचो म्हणटना ताका आमी त्या सायडीर इल्लें चड वत्तू दिता. कित्याक म्हळ्यार ताचे जावन मेळत म्हणून हाचे जावन कांय आमकां उपकार जायत म्हणून ताच्या बदलाक सिंपल आसात थोडीं हेजे कडेन कांय ना. दैनंदीन दिसाक कितें तें गळटात इल्लें या ताणें कितें पयलें दवरिल्लें इल्लें आसा तातूंत ती दैनंदीन दिसाची बुस पडतो ग्रास काडटा आसतना तांच्या वयर आमकां चड मोग येना. कित्याक म्हळ्यार आमची परिस्थिती ती जाल्या वन हू हॅव अँड हॅव नॉट्स. कोणा कडेन आसा आनी कोणा कडेन ना तें आमी पळोवचें न्ही. सोम्याच्या दोळ्यान सोम्यान केन्नाच पळोवना त्या खातीर हांव केदाळ म्हणटा सोम्याचे दोळे आमचे थंय आसा जाय सोम्याचें व्यक्तित्व आमचे थंय आमी आसा जाय सोमींत आमी जाय आनी त्या वेळार सोम्यान चलयल्या बरी सम्यान दाया दाखयल्या बरी सम्याची कृत्यां आमची कृत्यां जाता आसतना हर एकलोय आमकां बरोच पयशांच्या मापान आमी पळोवंक गेल्यार वील लूज द बॅलन्स. कित्याक म्हळ्यार आतां आमची संस्कृती अशी जाल्या की म्हळ्यार आमी हायर अप्स कितले कारां त्या ग्रावंडार रावल्यात काजारा दीस रोसा दीस कितले व्हडले व्हडले कार आयल्यात डिफरंट कारां आनी डिफरंट डेकोरेशन आनी डिफरंट सवलताय कोले पुरा हे सगळे पळोवन आमच्या मॉनिटरी स्टेटस डिसायड करचें जावन आसा. हो व्हडलो मनीस आतां आमी पळयात सदान म्हणटा पळयता सैरीक पळयता आमी जायते कडेन आयकलें तो ताका मेळचो चेडो बारी ग्रेस्त खंय खंयच्या तरान ग्रेस्त गुणांनी ग्रेस्त गी पयशांनी ग्रेस्त गी ताच्या मावल्यांनी ग्रेस्त गी तें आमकां कळीत ना. जायत्या जाणांक सांगता आसतना डेफिनेटली इट इज मॉनिटरी मनी पयशे या ग्रेस्त काय तसली ग्रेस्त बारीक ग्रेस्त काल तुवें आयकलें सांगचें बारीक पयशे आत खंय ताचे कडेन भयंक खंडवटे पयशे आत खंय. म्हाका एक आयकत आसतना हांवें चिंतलें तर उरिल्लीं काजार जावची कांय पयशे नातल्या कडेन जातात गाय हाचे कडेन मात एकल्या कडेन तितले पयशे आत गाय पूण म्हज्या मतीन गेलें आनी थोडे वडी आमी तें इवॅल्युएट करता पाद्रा म्हणा लागले तांच्या भुरग्यांक ताणें दुबायंत एक बऱ्या लायनीक लागयलां म्हणून एक बरें काम आसा ओके दॅट्स फायन आसचें बरें काम बरें फायन त्या देखून आज तांचे लग्नाचे जिवितांत ते वांटेले जावच्याक सक्रामेंत लग्नाचो सक्रामेंत घेवच्याक ते तयार जाल्यात म्हणा लागलो पोर एकलो पाद्राव आनी अशें आसता दॅट्स नॉर्मल इट्स ओके. सगळ्यांक एक बॅलन्स करूंक जाय जे हे लॉस ऑफ बॅलन्स आसा पळय लॉस ऑफ बॅलन्स जालें जाल्यार आमी ह्युमॅनिटीक मार दिता आनी ह्युमॅनिटीक आमी वायट करता. त्या देखून लॉस ऑफ बॅलन्स आमचे तें पयशांचो अभिलाश येता आसतना पयशांचो व्यामोह येता ना तर आमकां हर एकलोच आमी केदाळ म्हणच्या म्हाका वळख एक किस्स मनशां ती देवाची भुरगीं ती म्हजी भुरगीं तितलेंच वळख म्हाका दुसऱ्याची खंयची वळख ना. म्हाका थोडे बडी तो दादलो या बायल तेंय म्हाका पडोवन वचना कित्याक देवान आमकां केदाळ सांगोना तूं ताचो मोग कर असो मोग हर एकल्याचो मोग कर म्हण धाडला आनी तें जावन आसलें फ्रांसीस आसीचे गूण फ्रांसीस आसीस हर एकल्या की ताका चेडो चेडूं चली चलो या दादलो या स्त्री हें कांयच उडोवंक जालें मनशाक कळ्ळें आनी त्या प्रमाणे प्रकृतीन आसले जिवी सगळ्यांक तो आरयतलो आनी त्या खातीर ताणें म्हणलें भावा सुर्या भयण चंद्रा हर एकले की भाव आनी भयण म्हणून ताणें ओलयिल्लें जावन आसा आनी अशें ओलयिल्लें देखून कितें जालें ताचो थंय तो संबंद बरो तरेन वाडलो हर एकली म्हजी भाव भयणी म्हज्या दोळ्यान तापा वतना आय डोंट लूज माय बॅलन्स
माय बॅलन्स इज फुल्ली ऑल रायट. त्या देखून म्हजे बॅलन्स कशें आसा, हर एक लागीं स्थानमान आसा, हर एक लागीं गौरव आसा. आनी त्या लेकार आमी लेखलें जाल्यार आमचे थंय आयिल्ले हर एकल्या मनशा कडेन आमी उलोवंक जाय. वो म्हाका म्हण आयलागी, वो ताका म्हण आयलागी ना. कितें गरज आसा तुका? कांय गरज आसा जाल्यार ताका हाका म्हण राखची गरज ना. आज मोगाच्या भावान मेळ्ळी न्हू, हें बॅलन्स आमचें थंय लूज जायनातलें जाल्यार हांव तुमकां सांगता, आज आमची कॅथॉलिक समर्थ आनी आमचो सगळो समुदाय इतलो आपुरबायताना वाडतो आसलो. म्हजें एक इवॉल्युशन अशें बसून आसतना हांवें म्हळें एकादो वेळा म्हणजे रेतेर मंदीर संपूर्ण जावन म्हाका एका भुरग्याचें गेलें म्हण चिंत्या. त्या भुरग्याची इतलीं कुटुंबां आसात म्हूण म्हाका कळीत जाता की जो म्हज्या पयलीं आसलो ह्या जाग म्हाका सांगता इतले कुटुंबां सगळे रेकॉर्ड्स आनी पुरो आसात. आनी ते आसतना हांव एकदो ते भुरग्याचेर गेलो जाल्यार म्हजें ऑलरेडी एक मास्टर प्लॅन, म्हजें एक मास्टर प्लॅन हांवें रेडी करून म्हज्या मोतींत दवरलें आसा. ते वचोन दिवसांचो रावन पूण ते मास्टर प्लॅन म्हजें थंय आसा जाय. कित्याक केदाळ म्हाका इम्प्लिमेंट करूंक वता त्या प्रमाणे. आतां फॉर एग्जाम्पल हांवें एक हेजेर गेलो, एक 2-3 दीस सेटल जावंक जालें. ताचे उपरांत इमिडिएटली हांवें ते पुरो रेकॉर्ड्स काडून पुरो तें वाचून पळोवच्या बदलाक म्हजें मास्टर प्लॅनांत कितें आसा गे म्हळ्यार हांव 5 कुटुंबांक आपोवंक लायतालो. एक कुटुंबाक टायम दितालो, येया तांचे कडेन बसून उलयतालो. सगळें उलयतना तांची सगळी चर्या कळटाली. आनी जाता जाल्यार ते दिसा त्या कुटुंबांक गेल्या त्या सांगाता आसल्या कुटुंबांक तापयतालो आनी त्या प्रमाणे तांकां विजिटी करतालो. त्या दाळा त्या कुटुंबाची म्हाका बरी वळख जाली. तांचें कितें आसा, खंयच्या तरान तीं जियेतात, तांचे जिवन कोण कडेन आसा हें सगळें म्हाका कळ्ळें. आनी त्या प्रमाणे हें जियोंक म्हाका आदार जाता. आनी अशें एका दिसा पंपान सगळ्या हप्त्याच्या 7 दिसांनी करीत म्हण हांव कांय सांगना, पण 4 दीस करया. 20 कुटुंबां जालीं. अशें 20 जाता आसतना आनी एका 20 जालीं. कितलेशीं कुटुंबां जालीं. आनी तें म्हणटा आसतना आपुरबाय तरान आमी जियोंक जाता. आनी त्या सगळ्या समुदायाची वळख तुका जाता आसतना त्या समुदायान कितें उणें आसा, कितें चड आसा म्हूण कळटा आसतना तें उणें आसलें भरती करच्याक चड आशिल्ल्यांक आमी एक विनंती करची जावन आसा. फोर्स ना, विनंती करची जावन आसा. आनी अशे कश्ट आसात, अशें आसा. आनी त्या प्रमाणे त्या कुटुंबाक तूं संपूर्ण तरान समजून घेतलो जाल्यार ती स्ट्रॅटेजी आमी केली जाल्यार आमचो समुदाय कितलो आपुरबाय तरान वाडतो आसलो. ताचे बदलाक आमची राटवळ दुसऱ्या गेल्या, दुसऱ्या तरान गेल्या. कित्याक यू आर लॉस्ट द बॅलन्स. एकादो वेळा म्हाका जाय अभिवृद्धी जाय नाका म्हूण हांव सांगना. अभिवृद्धी करूंक वस्तू वांटो आसा. हे असल्यान तूं अभिवृद्धी करूंक कितलेंय जाता, कितलेशें जाता. ताच्या बदलाक आमचे दिश्ट खंय घेवची तें इम्पॉर्टंट, हें इम्पॉर्टंट. ह्या मनशांची परिस्थिती म्हाका कळीत ना. हांव केदाळ वरेक ते न्हू ट्रान्सफर जावन वचना आनी एक 5 या 6 वर्सां थंय आसच्या म्हणसरी थोड्या कुटुंबाची परिस्थिती म्हाका कळीत आसना. पयलीं आमी ती परिस्थिती समजून घेवन त्या प्रमाणे म्हजे ते वर्ते समुदाय म्हज्या अंडर आयिल्लो तांकां फुलां बरीं हांवें फुलोवंक आदार दिवंक जाय. आनी तसलो आदार आमी दिला ताका आमी ग्रासरूट लेवल म्हणटा. ग्रासरूट लेवला धांवनूच आमी आमची कार्यां आराम करता. आनी तशें करता आसतना म्हजें मास्टर प्लॅन तें इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार कितल्या आपुरबाय तरान वाडवळ जाताली. तसली वाडवळ आमी कोणी चिंतूंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमचे राटवळी दुसऱ्यो जाल्यात. आवर फोकस हॅज बीन डायवर्टेड. वी लूज द बॅलन्स. कित्याक म्हळ्यार पॅरिशन कोण तो तितलो इल्लो व्हड मनीस आसा, म्हजे ह्या प्रोजेक्टाक कोण हें दितलो, हेल्प करतलो, तें करतलो, हें करतलो. ल्हानांतल्या ल्हानांचें हेल्प पुरो आमकां. ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें हेल्प केलें जाल्यार पुरो. ते समुदाय ती बांदून हाडटना ते मनशां त्याच परिस्थितीन कांय आसनात. तुज्या हेल्पा दोरी तीं वयर वतात. फाल्यां सकाळीं 301 दिर्वें जावंक पावतात तुज्या समुदायाक. तुवें आसच्या त्या जाग्यार कितले आपुरबाय जाताली, कितल्या मोगांत ते कुटुंब खंयचे एक परब आचरण करतात. आमी म्हणूंक पुरो डिफरंट मेंटालिटीचे आसात, आसूंक पुरो, डिफरंट मेंटालिटीचे आसूंक पुरो. पूण तुजी मेंटालिटी बॅलन्स आसा तर खंयची डिफरंट मेंटालिटी आसल्यार तांकां आमी उलोवन सांगात हाडया. मनस्ताप एकल्या वयर आसूंक पुरो आनी एकल्याक असमाधान आसूंक पुरो. ते सगळे आमी मेळून उलयत आसतना अपुरबाय तरान समाधान हाडूंक जाता. आमचे समुदाय बांदून हाडूंक जाता. तसली समुदाय आज बांदून हाडली जाल्यार आमचे परब, आमची फेस्तां, आमच्यो दाबाजो कितलो बरें जाता. एक क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करतना आमच्या भुरग्याचे आसचो कसलो एक संतोश आनी उल्हास
कालच एपडी म्हज्या एका मिसाच्या सरमावर म्हणलें आसा आमी कितें करता म्हळ्यार आमी मिसाक येता जीवनांतल्या बरें येता आमचे थंय तो जीव ना कित्याक आमी म्हणटा आमी क्रिस्ताक सेवंक येता पूण क्रिस्त आमी जावच्याक आमी पेसाडना थंयसर एक उर्बा आसा तर हांव पळयता आमच्या मिसांचे भायर गेल्ल्या उपरांत हांव केदाळे चड जावन भायर वचून लोकांक मेळोवंक राखता त्या वेळार कांय ना धांवतात ह्या कारणी गो इन द पीस ऑफ क्रायस्ट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड युअर सर्वीस म्हाका आनीक उडास आसा अमेरिकाचो प्रेसिडेंट लिंकन ताणें हेवटी फोन केलें गे एका कोवेंताक तो बारी देवाच्या मोगाचो आनी ताणें फोन केलें गे म्हळ्यार सिस्टरांक काणयलें आनी ताणें म्हळें गे वेन डज द सर्वीस बिगीन आनी तेंय फोन काणयल्ल्या सिस्टरान म्हळें गे द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द एवकरिस्ट एंड्स हाका इल्लो राग आयलो हांव हांगासो प्रेसिडेंट आनी हे जावप दिता म्हणून फोन काण घालें गे आपले व्हेकल काणयलो आनी सीदा गेलो ते तसो मीस सुरू जालें मीस सुरू जाल्यार तो भागीदार जालो आनी मिसाच्या भागीदार उपरांत सीदा पार्लर वचून ताणें कांपेट मारली आनी सिस्टरान म्हळें गे सुपिरियराक प्रेसिडेंट आयला तुका मेळोंक आशेता आनी ती येवन ताका विश केलें बऱ्या तरेन वेलकम केलें आनी ताचे फुडें जाल्लें वॉट कॅन आय डू फॉर यू तो म्हणूंक लागलो गे आज सकाळीं तुज्या कोवेंताक हांवें कॉल केल्लो कित्याक वेन कितें मिसाचो टायमींग विचारचे खातीर म्हाका करेक्ट कळीत नासलो आनी तो विचारचे खातीर हांवें कॉल केलो आनी तुमच्या सिस्टरान म्हाका दिल्ली जबाब म्हाका रुसोना हांव मेसोना तर तिणें म्हळें कितें तिणें जबाब दिली हांवें विचारलें वेन डज द सर्वीस बिगीन तिणें म्हाका सांगलें द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द मास एवकरिस्ट एंड्स आनी सिस्टर म्हळें त्या टायमार कोण तिचें टायम टेबल पळयलें कोणें तें फोन काडून गेल्लें म्हणून तें कळ्ळें आनी तिका आपोवंक धाडलें आनी तिणें म्हळें गे हाळे प्रेसिडेंट म्हणटा अशें अशें तुवें ताका जबाब दिली खंय ताका ती रुसोना खंय ती सिस्टर स्ट्रेट म्हणा लागली खंय हांवें कितें जबाब दिली ताणें म्हाका विचारलें वेन डज द सर्वीस बिगिन्स सेवा केदाळ सुरू जाता म्हणलें म्हणजे मतीक गेलें आनी हांवें म्हळें सेवा सुरू जावची आनी आमचें कार्य सुरू जावची आमच्या एवकरिस्टाक बलिदान संपल्ल्या तेन्नाच त्याच घडये आमी मेट भायर काडटना तें सर्वीस स्टार्ट जाता आनी प्रेसिडेंट म्हणा लागलो थँक्यू आय एम सो सॉरी म्हाका हें कळीत नासलें तुवें म्हजें मोतूच वाडयली आय वील डू इट म्हणा लागलो प्रेसिडेंट जावंक पुरो जाल्यार तो म्हणा लागलो काय इट्स अ ग्रेट आय ओपनिंग फॉर मी द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द एवकरिस्ट इन द चर्च एंड्स वॉट अ ब्युटिफूल थॉट मा इतलें बरें अपुरबायचें चिंत आप प्रेसिडेंटा दिल्लें पळोवन प्रेसिडेंट म्हणा थँक्यू फॉर दॅट ग्रेट आय ओपनर म्हणा लागलो काय आनी मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत हें संत आमी आमचे मिसाचें बलिदान जाल्ले क्षण आमी इतले राश्यर आसता आमचें टायम टेबल ऑर्डरली प्लॅनिंग हांगा जावन आसता आमी बसयल्या कडेन आमचें प्लॅनिंग चलोवन आसता आनी त्या दाडा आमचें भागीदारपण त्या बलिदानान खंय आसा कितले आमी लोकांक मेळटा कितले आमी लोकांक समजून घेता थोडे वटेन आमकां इतले एक नाजुकाय बघता की कित्याक उलय जाय म्हजें काम मिसावचें आनी घरावेचें द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द एवकरिस्ट एंड्स दॅट शूड बी अंडरस्टूड वेरी वेल तें आमचें बॅलन्स आमी सुखान घातलें जाल्यार आमचो समुदाय भोव बरो जातो तिसरें आनी अकराचें वी लूज द रिलेशनशिप्स वी लूज द मनी मेक्स अस टू लूज द रिलेशनशीप त्या पयशां वयर आसलो अभिलाश त्या पयशां वयर असो व्यामोव म्हाका रिलेशनशीप जावन पयस करता हांव व्हडलो मनीस हांवें गळसिलां हांवें केलां म्हज्या सक्तेन म्हाका मेळ्ळां त्या देखून हे मनीस म्हाका कांयच न्ही हांवें पळोवची रीत दुसरी जाता तो माया मोग आमचे जावन पयस जाता त्या देखून थोडे वटेन हांवें म्हणचें आसा पयशे येवच्या पयलें कितले अपुरबाय तरान एक माया मोग पळोवंक मेळटालो आनी आतां पयशे आयिल्ले उपरांत तांचें ती स्वार्थीचें जिवन आमचें जालां हेवटेन हांवें सांगिल्लें आसा आमच्या पोट्टांत फ्लड आयिल्ल्या वेळार कितें जालें सगळ्यांक आमी पोट्टान तांकां आपण हाडलें आसा सायडीचें आनी सगळ्यांक आनी ते सगळे सांगता आयिल्ल्या वेळार तांकां जाय जाल्यार कितें सवलताय आसा त्यो दिल्ली हांव देवलो 2 दिसांनी दिल्ले उपरांत ते सकळी पाटी गेले पाटी तांच्या घरा वता आसतना सगळ्या आवरांत दसवाट जाल्या उदक भरलां असले वस्तू पुराय गेल्यात आनी त्या वेळार एकलो म्हणटा फादर एवरी इयर देर शूड हॅव बीन फ्लड हर एक वर्सा आवरेजस कित्याक म्हळ्यार हांवें तो म्हणा लागलो फादर
आमी पाटी गेल्ले उपरांत एकामेका वयर दाखयल्लो मोग एकामेकान एकामेका सहकार दिल्लो तुजे कडेन कितें उणें आसा तें तांचे कडेन आसा जाल्यार आमकां ताणें दिल्लें चड आसल्यान उणें आसल्याक हेल्प केल्लें एका रितीर आमी संपूर्ण एक समुदाय जाल्ले हांव म्हणटा तो फ्लड आयले उपरांत ते सगळे वेसिनिटी एक समुदाय जालो आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आमी भोगूंक शकल्या आनी अशें आसता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो वी लूज द रिलेशनशीप वेन यू हॅव सो मच लव फॉर द मनी त्या पयशांवर व्यामोह आसतना आनी ते आमचे पर्स दाट जाता आसतना एक बँक बॅलन्स चड जाता आसतना एक ग्रेसगाय वाडटा आसतना आमकां एकामेकाचेर मोवाळ्याची दिश्ट उणी जाता ताचे बदलाक पयशे आसूं जाय ते बऱ्या तरान आमी उपाय करून घेवंक जाय आनी तांतलो थोडो वांटो हेरांक दवरन आमी उपयोग करूंक गेले हांव जाल्यार तें बरें जाता थोड्यांच्या जिवनांत अशें घडलां गे मोगाचें न्हू जायते जाण बरे पयशे आसता तांणी कांयच कॅर करूना इगजमातेचो कायदो दिवचो सोडा 1/10 सोडा तांच्या मतीन तें येवंकच ना कित्याक म्हळ्यार हांव थोड्यांक विचारतां कितें अशें जालें कितें पयलें कशें आसलें सिच्युएशन बारी बरें आहलें फादर बारी बरें आहलें पूण आतां अशें जालां कितें कारण अशें पळयत आसतना ह्या मनशान सिच्युएशन बरें आसतना आनंत गिळ्ळा शिवाय हेरांक कांयच बरें आनी करुना आनंत ताचें ती गिळ्ळ ताचें जिवन ताणें जिवचें जाल्यार ह्या संवसाराक ते एक जडाय भुमीगे 12 अन्नक्य कारा म्हणटा आमी भुमीगे 12 अन्नक्य कारा तुजें जिवन तुजे खातीर आनी तुज्या कुटुंबा खातीर मात तुजी येताय दॅट वी हॅव सिवीक अवेरनेस त्या खातीरच म्हणटा खंयच्याय कंपनींत पळयलें जाल्यार CS फंड म्हण आसता कम्युनिटी सर्वीस फंड ते खंयच्या तरान ते उपयोग करतात एका रिती उपयोग करतात एका कंपनींत आमच्या घरा लागीं जाल्यार कंपनींत ते म्हणटात फादर हो आमकां कांय दिना पूण हांवें म्हळें ताचें डेव्हलपमेंट मस्त आसा ताणें मस्त कडेन डेव्हलपमेंट केलां तांकां हांकां पुरो दिलां हय तुका करना जावंक पुरो तें तुमी इसान घेवचें आसलें कित्याक तुमचें थंय एक कोट ना तुमचें थंय तो समुदायाचें बरेंपण तुमी केदाळ्या चिंतू ना म्हाका तें जाय म्हणल्यार एका अभिलाशा खातीर त्या एरियांत त्या मनशान कांय दिवना नाजाल्यार दुसरें खंय तुमी वचा रोड पळया बस स्टँड पळया झाडां लायिल्लीं पळया हांवें जायतें म्हळें हें थंय पुरो तो करचो आसलो तुमकां करनासा रावताय तुमचे थंय तसलो एक मनोभाव ना समुदाय मनोभाव तुमी दाखयल्लो जाल्यार तो करता आसलो तो करिनातल्यार म्हाका सांगचें आसलें कित्याक म्हळ्यार हांव ताचे लागीं मस्त असोसिएशन आसलो ताणें म्हाका सांगलें उतरां आनीक कूड आसा ते सगळीं सांगात येवन एक जालीं जाल्यार तांची एरिया कितली डेव्हलप जाती आसली फादर खंडीत जावन म्हाका भावना अशें जाल्यार समुदाय बरें करची कांय ह्या विशयांत आमी चिंतीत शिवाय आमी व्हडले व्हडले टावर बांदूंक व्हडले व्हडले बिल्डिंगां बांदूंक आनी कितें कितें नाका जाल्लें सकडी करून वेच्या बदलाक म्हज्या समुदायाची परिचय म्हाका आसूंक जाय म्हज्या लोकांची परिचय म्हाका आसूंक जाय ताची परिस्थिती म्हाका कळ्ळी जाल्यार जें कोणाक गरज आसा तांकां आमी गरजांक पावल्या जाल्यार एक दीस तीं तेत्त मट्ट रावनात हांवें पयलें सांगिल्लें बरें तीं तांचे मट्ट तांचें स्टँडर्ड उंचलें जाता आनी त्या वेळार खंडीत जावन ती प्रत्युपकार कितल्या जाणांक करतात कोण एखादो वेळ करिनात जाल्यार तांकां रिमायंड करचें हक्क आमकां आसा कित्याक समुदायांत आमी आसतना एकामेकान सांगात दिनातल्या वेळार कोण तो सांगात घेतिल्लो मनीस आहा पळय ताणें दुसऱ्यान सांगात दिनातल्या वेळार विचारची कॅपॅसिटी आमकां आसा त्या देखून देव आमच्या सांगता सदांच आसा म्हळ्यार आश्वासन ताणें आमकां दिलें तर देव आमच्या सांगता आसतना ह्या पयशांची आमकां चड अभिलाशा आसा तर देव आमच्या सांगता आसून कितें फायदो जाता पयशांक तूं प्रामुख्य दिताय ग्रेसीकय प्रामुख्यता दिताय ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूंक तूं बोलताय तर देव समोग तुजें थंय आसूंक जायना खंडीत जावन आसूंक जायना जुवांचें पत्र पयलें जुवांचें पत्र दुसरो अध्याय 15, 16, 17 वर्ड परत तुमी काण वाचा आनी ताचेर रिफ्लेक्ट करा आनी पळया कितें म्हणटा जाचें वय जाचें थंय ह्या लौकीक संवसारचो मोग दडतो वाडोन आसा ताचे थंय बापाचो मोग करूंक जायना त्या देखून जेजू म्हणटा यू कॅनॉट सर्व गॉड एंड मॅमन एट द सेम टायम मनी इज रिक्वायर्ड बट सो मच व्यामोह त्या पयशांक अभिलाशा इट्स एन इवल त्या देखून हांवें म्हणचें मोगाचें न्हू लॉस ऑफ विजन लॉस ऑफ बॅलन्स लॉस ऑफ रिलेशनशीप हें आमच्या पयशांच्या व्यामोहा देखून जावन आसा देवा लागीं आमी मागया सोम्या जें कितें तुवें दिलां जाल्यार तुजें आमचें थंय चड आसा आमी तें वांटून घेवया आसलेंतलेंय वांटून घेवंक देवा कडेन कृपा मागया आनी तांचो आसलें समाधान तांचो संतोश आनी समुदाय बांदून हाडच्याक आमी थोडें प्लॅन करचें भोव बरें कित्याक प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणटात ताका प्लॅन ऑफ एक्शन आनी हांवें ताका मास्टर प्लॅन म्हळें प्लॅन ऑफ एक्शन प्लॅन म्हणटात
चड जावन तुमी खंय गेले जाल्यार सोशल वर्कांत या MSW ताणें पळयल्यार एक्शन प्लॅन हांवें ताका मास्टर प्लॅन म्हूण सांगलें कित्याक म्हाका चड जावन हांवें मास्टर प्लॅन करचें आसा म्हज्या मतीन आनी तें प्लॅन इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार मोगाचें न्हू यू कांट इमॅजीन वॉट ए डेव्हलपमेंट आवर सोसायटी वील अँड आवर रिलीजन वील मेक इट वंडरफूल देवा कडेन मागया देव आमकां दिवन दी ती सकत विनोद गांगुळे आनी तेच्या टिमा कडेन आमी सर्वांक जाय जालें सर बरेंपण त्यात सोम्यात आमी आशें सोमी आमच्या सांगता सदांच आसा आमी सोम्या सांगता सदांच आसावंगी या आमचो मोग ह्या संवसाराच्या लौकीक गिरेस्तगाये वयर चड होंदोन आसा गी तें आमच्या कोशेदाक शेरवल्लें आमच्या अंतस्कन उक्त्यांगन पळोवया आनी तशें आसा जाल्यार सोम्याची कृपा मागून सोम्या लागीं एक जावया आनी समुदाय बरें करूंक पेसाडया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.